आज जो BBSMचो मोर्चा आसा ताका फूल फ्लॅज सगळ्या ह्या गोंयांत जन्मल्ल्या लोकांचो पाठिंबो आसा. कारण गोंयची संस्कृती आमकां नश्ट करपाची ना आनी ही सगळी संस्कृती मराठी कोंकणी शाळेंतल्यान वयर सरता. मागीर ती कॅथलीक समाजाची आसूं, मुस्लीम समाजाची आसूं किंवा हिंदू समाजाची आसूं, हे तिनूय जे घटक आसा त्या सगळ्याचे जे सुरवातीचे काम आसता ते कोंकणींतल्यान किंवा मराठींतल्यान जाता. फॉर एग्जाम्पल कॅथलीक लोक जे सदांच मिसा वता, सबंद मीस तांचे कोंकणींतल्यान सांगिल्लें गेला. आमच्या देवळांनी जेन्ना काही कार्यक्रम जाता ताका कोंकणीची भजनां आसा, मराठींतल्यान भजनां आसा, संस्कृतींतल्यान भजनां आसा. आनी मुस्लीम जे कितें उलयतात ते हिंदींतल्यान उलयतात. आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की आमी एकामेकाचे हातूंत झगडने पेक्षा आमचे ह्या मातयेंतली जी संस्कृती आसा ती मुखार कशी वतली हें पळोवपाक जाय आनी त्याच बरोबर आमची भुरगीं वयर कशी सरतली तें पळोवपाक जाय. भाशा सुरक्षा मंच बरोबर आमी आसा. आमकां ही संस्कृती गोंयची तिगयल्ली जाय. मराठी कोंकणी ही फुडें वचपाक जाय. तेजेर दुर्लक्ष जावपाक जायना. सरकारांतलो मनीस वैयक्तीक कितें आसता काय कितें ना काय आसता न्ही आमकां कितें आमचो विचार कसो व्हरपा तेन्ना आतां परत निवडणुकी म्हणजे मोगो पक्ष येतलो तेन्ना व्हरतलो.